गोयच्यान हजाक वचपाची फ्लायटाची तिकेट 81,537 रुपया जाल्यार मुंबयच्यान हजाक वचपाक तिकेट 58,254 रुपया। म्हणटकर गोंया बदला मुंबयच्यान हजाक गेल्यार गोंयकारांक सादारणशे 25,000 रुपया कमी तिकेट पडटा। ह्या संदर्भात दर एका गोंयच्या मतदारसंघात जागृताय करतले म्हूण गोंय हज कमिटीचो अध्यक्ष शेख जिन्ना उलयला। आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। जो हाजी गोंयच्यान फॉर्म भरतलो ताका ऑप्शन आसतली, दोन ऑप्शन्स। तुका जर गोंयच्यान वचपाक जाय जाल्यार हो रेट पडटलो 81,536। जो हाजी मुंबयच्यान वचपाक सोदता ताका पडटले 58,254। हे हितून कन्फ्यूज जातले, लोकां हितून डिस्टर्ब जातली। आतां इट इज 24,000चो अमाउंट हो। सपोज गोईंग फ्रॉम मुंबय एक्सपेंडिचर विल बी 4-5 हजार आसतले, तितून 20,000 तेंगे सेव जातले। आनी आमकां गोंयकारांक दिसता की एम्बार्केशन पॉयंट आमकां वचपा जाय जाल्यार आमची काल मिटींग जाली हज कमिटीची आनी तितून आमी डिसायड केला की एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी भोंवतले आनी लोकां बद्दल हे मांडटले की तुमी गोंयच्यान वचपाक सोदता की महाराष्ट्राच्यान वचपाक, हें आमी लोकांक सांगतले आनी चड ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी भोंवतले आनी लोकांक कन्विन्स करतले। मेन प्रॉब्लम लोकांचो हाजीचो फेअर 25,000 वाडटलो। गोंयच्यान गेल्यार 25,000 एक्स्ट्रा आसतले, महाराष्ट्राच्यान गेल्यार 25,000 उणी पडटले। लोकांचे डिपेंड, एम्बार्केशन पण हांगा उरतले आनी हज कमिटी आमचे सगळे मेंबरांनी डिसायड केला की एम्बार्केशन गोंयच्यानूच वचपाक जाय, हाजी गोंयच्यान वचपाक जाय। गोंयचे हाजी आमचे करीबन 200-250 जाता। एक फ्लायटाक करीबन 300-350 रिक्वायरमेंट आसता। अनलेस अंटील आमकां कर्नाटकाचो जो कोटा थोडो आमकां मेळना ते पर्यंत आमचो फ्लायट फूल जायना। ताका लागून हांव आमचे बेंगळूरचे मिनिस्टर आनी हज कमिटीचे चेअरमॅन तेजे कडेन ऑलरेडी डिस्कस केल्लें आहा। हांव तेजे कडेन अपॉयंटमेंट घेवन परतून वयतलो की थोडे तरी हाजी आमकां दी हांगच्यान वचपाक।